आज आम्ही डीजीपीक आतां मेळे आनी डीजीपीक जेन्ना मेळे आमकां सगळ्यांक दिसलें की जे हो गौतम खट्टर उर्फ गटर ह्या मनशाक जेन्ना म्हाका दिसता सगळे पुलीस स्टेशनाक आमचे बाब पिटरान पयली कंप्लेन केली, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे बाब आसीस एक लोकांक आनी गोंयकारांक जे ह्या गौतम खट्टर उर्फ गटर ह्या मनशान जे आमचे गोंयच्या साहेबाचेर ज्या पद्दतीन तो उलयलो आनी दीस वॉज डन पर्पसली हे गोंयकारांमध्ये फूट घालपाचो प्रयत्न हो सरकार करपाक मुखार सरला। आनीक दोन फंक्शनाक एक कडेन दोतोर प्रमोद सावंत आशिल्लो, दुसरे कडेन मॉविन गुदिनो एक मंत्री, दोन आमदार आशिल्ले। आनीक व्हॉट इज शॉकिंग इज द सायलन्स ऑफ दीस मॉविन गुदिनो एंड द टू MLAs। आज जेन्ना गोंयांत एक टेस्टिंग लॅब या दोन्ही बीजेपीचे इंजिनाचे सरकार डबल इंजिन सरकार जे गोंयांत एक टेस्टिंग लॅब करपाक सोदता, आमची आयडेंटिटी आमी लिबरल गोंयकार, आमी क्रिस्तांव हिंदू मुस्लिम भाव एकठांय रावलेले आसा, ही आमची ओरिजिनल आयडेंटिटी। आनी जेन्ना आमची आयडेंटिटी आमी गोंयकारान राखलेली आसा, जेन्ना एक हेटमॉंगर जेन्ना गोंयांत येता, पयले सुवातेर इट इज द फेलियर ऑन बिहाफ ऑफ द होम मिनिस्ट्री, इट इज द फेलियर ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटेलिजन्स। कित्याक वेन सच टायप ऑफ एलिमेंट्स कम, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा प्रमोद मुतलीक म्हणून ताका बॅन केल्लो कित्याक ही वॉज बेसिकली वेनम स्प्रेड कोतालो, जात्यामध्ये धर्मामध्ये फूट घालपाचो प्रयत्न करताले। आनी असले एलिमेंट आज जेन्ना गोंयांत येता आनी गोंयच्या साहेबाचेर जेन्ना उलयता आनी ऑर्गनायझर कांयच उलयना, आज म्हाका दिसता एक्शन इमिजिएटली ह्या गौतम खट्टर उर्फ गटर ह्या मनशाची अरेस्ट जावपाक जाय म्हणून आमी डीजीपीक सांगला। आमकां डीजीपीन सांगलेली आसा की FIR रेजिस्टर केलेले आहा आनी अ टीम हॅज बीन सेंट टू लोकेट दीस गौतम खट्टर उर्फ गटर। ह्या मनशाक इमिजिएटली अरेस्ट करून गोंयांत धाडपाक जाय। ही म्हाका दिसता जे दुसरो बा मॉविन गुदिनो जो सायलंट रावलो, आनी व्हॉट इज शॉकिंग इज मॉविन गुदिनो should be sacked. Why he should be sacked? I will play a video now. In this video, Mowin Gudino is justifying Gautam Khattar's act. So I will play this video. पहले वीडियो बचा है कहीं। मैं जानता हूं कई सालों में हमारे थोड़ा लीडर लोगों ने, दूसरे पक्ष के लीडर लोगों ने ये स्थिति थोड़ा मतलब बिगाड़ डाला, इसलिए शायद खट्टर जी को भी ऐसा बात करना पड़ता है, हमारे बहन को भी ऐसा बात करना पड़ता है। ये गलती आप लोगों का नहीं है, हमारे जो पहले लीडर थे दूसरे पक्ष के उनका गलती है, लोगों को मतलब दूसरे रास्ते पे ले गए, ये आप लोग करेक्शन कर रहे हैं। तो वो क्या कट्टराक मुंडा की तुमके लिए गलती नहीं है, ये करेक्शन कर रहे हैं। इसके ऊपर अभी हम लोग कंप्लेन डाल रहे हैं, इसको FIR डाल के इसको पहला अरेस्ट करना है। ये पहला इसने पहले ये जे पण कट्टरान केला, तो हे सगळे एक गेम प्लॅन असा क्रिस्तावांमध्ये, हिंदूमध्ये, मुस्लिमांमध्ये फूट घालपाक। कित्याक वो सरकार ज्या सरकाराक बारीक लोकांचे पळोवंक ना, वयता थिंगा ह्या कोफुसांव करून डिवायड करपाचो प्रयत्न हो दोतोर प्रमोद सावंत आनी तेगेलो सरकार करता। इमिजिएटली डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव सांगपाक सोदता, ह्या तुज्या मंत्र्याक तुवें आतां स्टेटमेंट दिला की मॉविनान बंद करपाक जाय आसलो म्हणून। पयले सुवातेर तुगेले इंटेलिजन्स फेल जालें, तो प्रोटोकॉल मिनिस्टर, ताका एअर हॉस्टेसान सांगी जाल्यार खबर ना म्हाका, हो येवपा आहा म्हणून, हो फ्लायटीन येयलो गौतम खट्टर उर्फ गटर। ह्या मनशाक, हे मॉविनाक एअर हॉस्टेसाक फोन येतय आनी ह्या मनशाक इमिजिएटली सॅक करचो
आणि हेजेर FIR रद्द करपाक जाय. FIR आमी आतां हेजेर घालतले. Our team will go in Vasco police station. We will file an FIR. Immediately, Maureen Gudino should be sacked because he is justifying. हो केसलो क्रिस्तांव जावं आनी तेजेरान उलयना. आमकां जे आमचे हिंदू भाव, मुस्लिम भाव आनी गोंयकाराचो अभिमान आसा आनी इमिजिएटली we have asked the DGP that if this gutter, I call him gutter, if this gutter Urf Cutter is not arrested immediately, there will be a law and order situation in the state of Goa. Please don't make Goans to take law in their own hands. And एका जोरीतोर immediately तुम्ही arrest केलना जाल्यार law and order आखे गोंय जातले आनी हो सरकार responsible आसतलो. So bring back this Cutter and sack Maureen Gudino. This is our demand that we have placed and सरकाराकूय आमी सांगता. Because हो व्हिडिओ जो हांवें आतां प्ले केला, हो व्हिडिओचेर साफ बाब Maureen Gudino is basically clarifying. He is basically saying that this is justifying what Khattar has said. So he should be sacked immediately. If he is not sacked, then the people of Goa will make sure he is sacked. This is why we just got the video. I just got it. So now our team is going to go to Vasco. We are going to file a complaint. But before the complaint, the chief minister should sack him. He's got the powers. Complaint Anna. He has said that Mawinan bon korbak zalam. Mawinan bon korba sod. Mawinan oilan tenka Gautam Khattara certificate दिल्या certificate. म्हणजे तू गोंयांत यो आणि गोंयामध्ये पाड घाल. असले हे मुनीस. नो आमकां टाइम तेगे टायमान गरज ना टायमाचो. आमकां इमिजिएटली अरेस्ट. आमकां सांगला की हिज मोबायल वॉज गौतम कट्टर उर्फ गटर त्या मनशाला मोबायल ट्रॅकाचेर गायला. मोबायल तेंगे ट्रॅकिंग सिस्टम कितें तें खबर ना आमकां. बट immediately तेका अरेस्ट करचो फ्रॉम wherever he is. You cannot get communal people here and make sure we spoil the peace of peace-loving Goans. 100% they have sent a team. That is what he has said. They have sent a team. पूण ह्या सरकाराचेर आनी तेंगेल्या मनशाचेर आमकां विश्वास ना. कित्याक एका आमचो बाब अमित पालेकर ते लॉचेर उलयतलो. He'll talk about the law part, but whether anticipatory bail they are waiting or whether this is match fixing, all these parts we also discussed in detail. Bab, after Maga Disa Bab captain will brief and then we will. Gautam Khattar, he is currently, as per the police, he is not in Goa, but you never know when these things they are. So let us not let them do their investigation. But basically, the people should know, and this type of elements should be banned. This element should be banned because आता election year. असले element येऊन आमचे मध्ये फूट घालपाचे बंद जावपाक जाय. When Father Bolmex made a statement, he was immediately arrested. He was moved to be arrested. So why are you all fearing this? For what? Let the law be equal to everyone. Samvidhan gives everyone the equal right. So why special treatment for some other elements? It has to be equal. Otherwise, the people of Goa will rise. आणि आमकां कालदिकायन तुमकां सांगता की आमकां DGPन आमी तांकां अल्टिमेटम दिलेलो आहा. Make sure before the people agitate at a large scale and you all will be responsible for the law and order. Arrest him immediately and sack Maureen Gudino. हांव एकूच गजाल लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमावान डिटेल तुमकां सांगलें कितें घडलां. काँग्रेस पार्टीचो स्टँड कितें आसा तो. आज गोंयकार म्हणून सांगपाक सोदता की हो जो आज अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट गोंयांत जाला, गोंयांत असलें UP बिहार स्टायल राजकारण केन्नाच जमना. जाती धर्माच्या वयल्यान पॉलिटिक्स करपाचें गोंयांत हाचे पयलीं केन्नाच जमना. हो जो नवो ट्रेंड BJPन चालू केला, आमी पयला काय एक रिसंट 1.5 वर्सां फाटीं जेन्ना RSS तो एक्स प्रेसिडेंट सुभाष वेलिंगकरान सेंट फ्रांसीस झेवियराक हें करून ते कम्युनल पोलरायझेशन करपाचो प्रयत्न केल्लो. आज परत तेच स्टेप गोंयांत घडला. आनी मेन सारकें सरप्रायझींग म्हणल्यार गजाल जी आमी DGPच्या लक्षांत हाडून दिल्या, हो जो गौतम खट्टर आसा ताणें 25 सप्टेंबर 2025 एक व्हिडिओ घाल्लो इंस्टाग्राम ताच्या ऑफिशियल पेजीचेर, जाचेर तो मदर टेरेसाचेर उलयला. ताजे मागीर 29 ऑक्टोबर 2025 ताणें व्हिडिओ घाल्लो, ताजेर तो सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर उलयला. अशें आसतना सुद्दां इतलो कॉम्प्लिकाद मनीस जो गोंयांत येवन कम्युनल टेन्शन ट्रिगर करूंक शकता हें खबर आसतना सुद्दां तो जेन्ना येता गोंयांत एका प्रोग्रामाक, जे प्रोग्रामाक कॅबिनेट मिनिस्टर प्रेसिडेंट आसता, 2 रुलींग पार्टीचे MLAs प्रेसिडेंट आसता,
तांकां थंय पुलीस प्रोटेक्शन आसता जाल्यार पुलिसाचे इंटेलिजन्स कम्प्लिटली फेल जाला हें आमी डीजीपीच्या लक्षात हाडून दिला. कित्याक हे मनशाक पयलोच प्रोफायल करपाची गरज आसली पुलिसांनी आनी ताचो ट्रॅक दवरपाची गरज आसली. आज ते जे सांगता वी आर ट्रॅकिंग वी वील गेट हिम, आमकां कळना की जेन्ना कॅबिनेट मिनिस्टर स्टेजीर आसा, 2 आमदार स्टेजीर आसा, थंय पुलीस आसा, ताणें इतलो इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट करून तो थंयच्यान भायर कसो सरलो. सेकंडली आमी जो ताचे कडेन डिमांड केला की माविन गुदिनोक बूक करचो म्हणून, कित्याक क्लियर आतां लिडर ऑफ ऑपोजिशनान दाखयल्ल्या प्रमाणे माविन गुदिनो क्लियर आसा खट्टराचो स्टेटमेंट जस्टिफाय करता आसतना, आणि हे मिनिस्टराक बूक करून आमी सरकारा कडेन मागणी करता काँग्रेस पार्टीच्या वतीन की इमिजिएटली माविन गुदिनोक कॅबिनेटांच्यान सॅक करचो म्हणून. कित्याक जो पर्यंत माविन गुदिनोक कॅबिनेटांच्यान सॅक करना हे इन्व्हेस्टिगेशन रायट डायरेक्शनान वचचें ना. आणि लास्ट एकूच सांगपाक सोदता की हो विशय जो आसा हो फक्त गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियराचो म्हणून किरिस्तांवां पुरतो गोंयचा विशय उरूंक ना. आमी गोंयान आज पर्यंत हिंदू मुस्लीम किरिस्तांव सदांच एकठांय रावल्या आणि केन्नाच राजकारणात जाती आनी धर्म मदीं हाडूंक ना. जाल्यार आज एक हिंदू म्हणून जें कितें घडलां आनी हिंदूचे प्लॅटफॉर्म, हिंदू धर्माचे प्लॅटफॉर्म यूज करून जे दुसऱ्या धर्माचेर तांच्यांनी आनी दुसऱ्या धर्माचे धर्मगुरूचेर टिका करपाचें जे आज षडयंत्र केलां ताजो आमी क्रिटिसायज करता कडक हातून. कित्याक हिंदू धर्मान केन्नाच आमकां शिकोवंक ना की दुसऱ्या धर्माचो बद्दल द्वेष करा किंवा दुसऱ्या धर्माचे धर्मगुरू बद्दल द्वेष करा म्हणून. ही निंदादायक गजाल आसा आणि कोणूच ना असली ऑर्गनायझेशन जे असली कम्युनल प्रोग्राम्स ऑर्गनायज करता और ना असले मायंडसेटाचे लिडर जे हे कम्युनल हेट्रेड आणि धार्मिक तेड निर्माण करपाक सोदता. हांकां कोणेच हिंदू धर्माचो ठेका दिवंक ना. दीस आर नॉट कस्टोडियन्स ऑफ हिंदू रिलीजन. पळय आख्ख्या जगभर गोंया इज एन एपिटोम ऑफ कम्युनल हार्मनी. आतांच न्ही, शेकड्याच्या शेकडे जाल्ले हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव एकवटान रावले. आयज लयराई देवीची जात्रा तशीच मिलाग्रीस सायबिणीचे फेस्त हे सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा की कशे बराबरी सेलिब्रेट करता पळय ते. आनी हो पळय कितें इन्सिडेंट जाला, दिस इज अ कॅल्क्युलेटेड मूव. इट इज नॉट आयसोलेटेड, नॉट बाय चान्स. जेन्ना कोणाक निमंत्रण दिता, इन्वायट करता, जाल्यार ताजो बॅकग्राऊंड खबर आसता, ताजो बॅकग्राऊंड चॅक करता. म्हणजे ऑर्गनायझरांनी सारको ताजो बॅकग्राऊंड चॅक केला. अँड बिकॉज दे आर इम्प्रेस्ड विथ दॅट बॅकग्राऊंड ताका आपयला. तूं पळय कितें उलयता तो गोंयान येवन उलय. दॅट मीन्स ऑर्गनायझर्स आर फुली कल्पेबल, फुली रिस्पॉन्सिबल. माफी मागल्यार बरें आसा, बट तांकां खबर आसा. दुसरें, जेन्ना हो खट्टर येता गोंया, सिन्स ही इज अ गेस्ट ऑफ द ऑर्गनायझर्स, जाल्यार ऑर्गनायझरांक खबर आसा ताजो मुवमेंट. तो खंयच्या दिसा येवपाचो आसा, खंयच्या फ्लायटान वा खंयच्या ट्रेनीन येवपाचो आसा आनी केन्ना तो वेतलो, खंय ताका हॉटेलान दवरतले. दॅट मीन्स ऑर्गनायझरां कडचे पुलिसान बाय नाव शूड हॅव टेकन ऑल द इन्फॉर्मेशन, फुल इन्फॉर्मेशन आसपाचें. तो कसो आयला, केन्ना वचपाचो आसा. आनी हे पळय मंत्री आनी 2 MLA पळय वग्गी आसा. आनी नाव शॉकिंग थिंग इज जेन्ना मंत्री इज जस्टिफाईंग, दीस शोज दीस इज अ कॅल्क्युलेशन जे गोंयान सरकार सारको फेल जाल्लो आसा ऑन ऑल फ्रंट्स, वेदर लँड, वेदर एम्प्लॉयमेंट, वेदर प्राइस रायज, सगळ्या फ्रंटाचे लॉ अँड ऑर्डर फेल जाल्लो आसा. सो मे बी दिस इज pointing towards a pattern, calculated pattern, a well planned attack on the social harmony of Goa. आणि जशे सांगला की if police do not move or act fast in arresting, and at the same time if the minister is not sacked, then government will be responsible. जे पळय गोंयान घडटलें येता तो सरकार विल बी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल. हे आज म्हाका दिसता सरकाराचें उणेपण दाखयता. आनी हांव कित्याक उणेपण म्हणटा, कित्याक जेन्ना वेलिंगरान वर्सभर पयलीं हे स्टेटमेंट केलो ताका स्कॉट फ्री सोडलो. ताका म्हाका दिसता पुलीस हाडलो, बसयलो, चाव दिली, कॉफी दिली, वो समोसा दिले आनी धाडलो. ताका सोडो म्हूण आज म्हाका दिसता आज दुसरो कोण गटार आहा तो करपाक पावलो. आमगे मोगाळ गोंयकारां सांगूंक सोदता, दीस इज नॉट गोवा. हे आमी गोंयकार म्हूण गोंयकारपण म्हूण गोंय न्हू. म्हाका
म्हाका दिसता हे ऑर्गनायझर्स जे कोण आसले तेमी फुकट येवपा जाय. ते आमगेले हिंदू क्रिस्तांव मध्ये भावपण चोवपा जाय. कुच्चोर येवपा जाय. मुसलमान हिंदू क्रिस्तांव मध्ये भावपण चोवपा जाय. ऑल गोवा म्हाका हे मनशाक गोंय हाडप म्हळ्यार पयली एक मिस्टेक आशिल्ली. बिकॉज कित्याक आतां आमगे बाबा हेणे सांगले त्या प्रमाणे इन 2025 आमगेलो मदर टेरेसाचेर उलयलो, देवाचेर उलयलो, आनी सेम मनीस गोंयन उलोवपा ना म्हण कितें गॅरंटी आशिल्ली. तुवें खबर आसली हो उलयतलो म्हण तरी पासून नेम तेका हाडो. गोंयकार हांव कोणाकूय एक जमनीर हातरालो हांव तर देव म्हण मानदिलो इट आमगे मोठेपण. हांव ताका देव म्हण मानता. कोण नो वन हॅज अ रायट टू आस्क मी तो देव वो न्हू काय म्हण. इट इज माय रायट. हांव कोणा मानता तो हांव देव म्हगे देवसपण. आनी मोवीन बाब जेन्ना आतां व्हिडिओ चलता हांव तुका विचारपा सोदता तूं आतां कडेन खूंय कितें जाला तो आमकां खबर ना तुगे रिलीजन, बट तूं जावपणी क्रिस्तांव म्हूण जाण म्हूण हांव जाणा. सो इफ यू आर अ कॅथलीक बोर्न क्रिश्चन और कॅथलीक तुका मास पळय तूं ताका क्लीन चीट दिता बट गटर हे सायड इज करेक्ट म्हणून. आनी आमगे कोण लिडरान केलो म्हूण तुका उलोवपा मास तरी तुका हे ना रे. तूं माय पागे तरी तुवें थोडो रेस्पेद आनी देवस्पण सांबाळपा जाय आशिल्लें. इट इज टोटली बॅड ऑन यू. राजकारण सांग तुका सोड. नॉट बिकॉज ऑफ युअर पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स घेवपाक तूं येतलें राजकारण कोणाक आतां मिनिस्टर जालो तूं आतां कडेन हेच कोण बीजेपी खुशाल कोण चीफ मिनिस्टर जावपा सोदिता हें करपा सोदता तूं तें क्लॅरिफिकेशन दी न्हू. मोवीन इट इज टोटली सॅड, व्हेरी सॅड. आनी तेणी तुका म्हाका कालकूच जाता हें तुवें ताका क्लॅरिफिकेशन दिलें तें. इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. सिनियर मिनिस्टर एक कॅथलीक मनीस क्रिस्तांव मनीस तुगे सोबना आहलें तूं तें क्लॅरिफिकेशन दितें. सी गोवा वी हॅव गिवन अ टायम आमगे एलोपीन सांगले त्या प्रमाणे कॅप्टनान सांगले प्रमाणे आमकां पासियन्स भरपूर आहे गोंयकारांक. वी विल हॅव पेशन्स आहाय तितले पासियन्स आहाय. इट इज नॉट ओनली अ कॅथलीक कम्युनिटी क्रिश्चन कम्युनिटी. वी हॅव ऑल द कम्युनिटीज विथ अस. सगळे गोंयकार मानताय, सांफ्रास्का मानताय. इट इज नॉट आमी हांव फातोरपींचो हांवूय देवीश्री सांगता तुका फातोरपीकारीन कुंकळकारीन आमी मानताय. देव देवस्पण सगळे एक जाग्यार. बट जेन्ना राजकारण करता त्या मनशान मातशें चिंतून राजकारण करपा जाय. सो वी डिमांड वॉट एवर आय एलोपी हॅज सेड दोज डिमांड्स इफ आर नॉट फुलफिल्ड वी विल सी दॅट गोंया हें उरतलें. उतरां वापरल्या त्या मनशान गटर ताणें म्हणलें ते रायट बिकॉज दॅट गटर केम आउट फ्रॉम हीज ब्रेन इट लुक्स लायक. कारण विकृती कोणाच्या तकलेन जर विकृती असल्यारूच असली उतरां भायर सरपाक शकता अशें हांव समजूंक शकता. बिंग अ हिंदू आमी सनातन धर्मान बिलीव करता पूण खंयच आमकां शिकोवंक ना की दुसऱ्याचें वायट उलोवचें म्हणून. ती जी उतरां काल वापरली इतली बुरशी आसली की खंयच्या मनशाक ती सोबना. आनी जशें ताणें सांगलां मॉविन गुदिनो सारको मनीस इज ट्रायंग टू जस्टिफाय इट बाय सेयिंग दॅट इट इज रायट म्हणून. देन ही इज पार्ट ऑफ द क्रायम बिकॉज दिस अपियर्स टू बी अ सिस्टमॅटीक कॉन्स्पिरसी टू रेडिकलायज हिंदूज, टू पोलरायज हिंदूज. आनी हें आमकां दिसपाक लागलां कारण ज्या तरेन फाटले 6-7 म्हयन्याचो भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जे आसा और लिडर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स आर दे आर टार्गेटेड इन अ पर्टिक्युलर डायरेक्शन. आमी आज जेन्ना डीजीपीक मेळ्ळे ताणें आमकां सांगलें की टीम्स आर आउट. वी डोंट नो वेर द टीम्स आर गॉन ऑन हाव दे हॅव गॉन. जेन्ना आमी तांकां प्रश्न केलो की ताका 35 BNS नोटीस तुमी काडल्या का म्हणून. एज अ लॉयर आय हॅव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू हिम बिकॉज these are the loopholes which are left for them to seek anticipatory bail, and probably this is the loophole which is being left by Goa police for him to seek anticipatory bail ki आपल्या नोटीसूच काडना आशिल्ली. Now he says yeah it should be issued म्हणून it could be issued. We will follow up. आता जशें एलोपीन सांगलां आनी बाकीच्या आमच्या लिडर्सांनी सांगलां we will go file additional complaint because आता जो व्हिडिओ हातान आयला तातल्या व्हिडिओंतल्यान दिसता की what was said by Khattar has been justified and seconded with common intention by Mawin Gudino. So just demand that legally he has to be also made an accused in that particular FIR. If it is not done, I think our LOP and the party will decide how to go out because this हो जो विषय आसा हो फक्त आज काँग्रेस पक्षाचोच न्ही, हो गोंयकारांचो आसा आनी फक्त क्रिस्तांव भावांचोच न्ही पण प्रत्येक गोंयकाराचो आसा जो म्हज्या सारको जे आमचे सारके लोक आसा बिलीव करता सेंट फ्रांसीस झेवियराक एक आमचो गोंयचो साहेब म्हणून. ज्या तरेन TCPचे ज्या तरेन हेल्थाचे ज्या तरेन तांचे स्कॅम एक्सपोज जाताले म्हाका दिसता हे प्रमोद सावंत गव्हर्मेंटान हे मुद्दम घडोवन हाडला. दीस इज वन ऑफ अन प्लॅन थिंग. कित्याक हे सगळे मेन इश्यू डायवर्ट जावन हे सगळे हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान जावचे म्हणून हे बीजेपी गव्हर्मेंटान घडोवन हाडला. हे 100%. कित्याक एका तरेन सीएम सांगता की मॉविनाने उलोवचें न्ही आनी मॉविन ताचेर जस्टिफिकेशन दिता आनी सीएम ताचेर काय उलयना. आतां पर्यंत तो सेक्स जावपाक जाय आशिल्लो जर तांकां खरेंच धर्माचे, जातीचे आनी गोंयकारपणाचे आनी देशवासीचे जर मनीसपण आशिल्ले आनी जर मोठेपण आशिल्ले जाल्यार आतां पर्यंत त्या मनशाक जशें अमित बाबान म्हटलां त्या प्रमाणे 100% येता ते 2 दिसां भितर ताका अरेस्ट करचे पयलीं तो बेल घेवन येतलो तर आमच्या तोंडार थापड पडटले. हेच बीजेपी गव्हर्मेंटाचे आज पर्यंतचो खेळ हो. कित्याक आतां सगळे हे 2 दिसान आमी आतां फुडले सगळे विसरले. कन्वर्जनां जातली, रस्ते फोडटले आनी मसाज पार्लर येतले आनी स्मार्ट सिटी उतरां दितलो सीएम. कोणा रक्त मेळचें ना, कोण जातले कशें हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव
सो ह्यो गजाली घडोवपा खातीर प्रमोद सावंत गव्हर्नमेंट सामको एक्सपर्ट जाल्लो. हे फाटल्या फाटी घडला, हे आतांय परत ते घडयता आणि फुडें घडयतले. ह्या खातीर आमी सगळ्यांनी एकवट दवरपा जाय आणि टायम आयला ताका जर अरेस्ट करून हाडना आणि जर ताका जर नोटीस धाडून काय धाडनासतना ताका बेलाकूच पावता. आमी सगळे गोंयकार, आमी हिंदू, पण आमकां हिंदू धर्मान इतलेंच शिकयला की आमच्या धर्माक कोणें कितें म्हळ्यार उगी रावपाना, त्याच प्रमाणे दुसऱ्याच्या धर्माक कितें म्हटल्यार आमी उगी रावचे ना. आमी सगळे धर्म एकवट करून फुडें वतले आणि जर एका एंटीसिपेटरी बेला खातीर ह्या पुलिसांनी जर साथ दिली जाल्यार सगळे गोंयकार आमी एक येवन फुडें लढटले. खट्टर गौतम तू खतम कित्याक म्हणपाक शकता, कित्याक हो जो गोवा येयला आनी तेणे स्टेटमेंट केलाय ते ओके, तेणे चिंतोकूच ना दिली जातली म्हणून. ताका दिसलें तेणे एक 2005 व्हिडिओ काडलो तो आतां नो प्रॉब्लम, तेगे व्ह्यूज भरपूर मेळ्ळे, तो येवन गोवा पर्सनली येवन ते उलोवपाक शकता म्हणून. पूण हे मिस्टेक कोण केला, ऑर्गनायझिंग टीम जी आहा ती वास्कोन, थिंगाचे ऑर्गनायझिंग टीम जेन्ना हांवें आमगे कंप्लेन घायली ती टिमान रोखडीच एक ऑपलोजी व्हिडिओ काडलो, सगळ्यांनी बळोवन तेणी ऑपलोजी केला. पूण हिंग कितें आहा, हिंगा मुद्दो कितें आहा, मुद्दो ह्या टिमान ऑपलोजी दिवपाचें जायना आमकां. दे हॅव टू हेल्प अस फायंड आउट हो गौतम खट्टर हूंय गेला. ते म्हणटा पुलीस सांगता आमकां एफआयआर जाली म्हूण गेली, पुलीस सांगता तो नाच, तो गेलो घरा. आनी तुमी ऑर्गनायझर टिमान विचाराय मरे, विचाराय तेंका सांगतले तो हूंय गेला म्हणटो. ते केसे येयले तो, बाय फ्लायट, बाय ट्रेन ओ बाय कार. विचारल्या कोर्टार वयते इल्ली टायम घालताय आनी कोणू कितें केस घायल्या ते रोखडे केस घालताय, रोखडे एफआयआर घालताय, ताचे सेक्शन घालताय. पूण हिंगा चोवपाक गेले जाल्यार 2 सेक्शन घायलाय, अंडर बीएनएस 2 सेक्शन घाल तेजेर. सो हांव मागता पुलिसाक आयज एलओपीन आमकां डीजीपी हाडला, कित्याक भायर प्रेशर घालपा तेजेर, कितें काम जावपा जाय, ताबडतोब जावपा जाय, नाजाल्यार लॉ ऑर्डर सिच्युएशन विल कोलॅप्स इन गोवा. 12 सुमार हांव अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर प्रेझेंट आसलो जेन्ना आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट तशेंच बाकीचे सगळे जे वर्कर्स प्लस सगळे विलेजर्स थंय लागीं जाल्ले कंप्लेन फायल करपाक. एकूच कॉमन सेंटिमेंट सगळ्या भितर आसलो की तेंकां राग आसा हो स्टेटमेंट कितें केला तेजेर. आनी तशेंच आतां म्हापशा 4 पुलीस कंप्लेन फायल जाल्या, कोलवाळे पुलीस स्टेशन फायल जाल्या, मडगांव फायल जाल्या, सेंटाक्रूज फायल जाल्या, कुंभारजुवा फायल जाल्या. सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर सगळे जाण एकठांय येवन ह्यो कंप्लेनी ह्या गटर मनशा अगेन्स्ट कंप्लेनी फायल करीता. सो म्हाका दिसता पुलीस आनी आमचे होम मिनिस्टर आसा पळय प्रमोद सावंत, तेंच्यांनी हे सिरियसली घेवपाचो टायम येयलो आहा. ऑलरेडी मोर दॅन 24 hours क्रॉस जाल्या आनी कांयच एक्शन आमचे कडसून गव्हर्मेंटा कडसून दिसना. 2 दीस जाले 33% रिझर्वेशनाचेर तेंचे प्रेस कॉन्फरन्स चालू आहा. महिला तेंचे जे मंडळ आसा पळय तेंचे वांगडा सगळ्यो मिनिस्टर लेडीज सगळ्यो बसता आनी हेजेर उलयता. म्हटल्यार ह्या टॉपिकाचेर एकूय डिस्कशन जावं कमेंट एकट्या मंत्र्यान जावं कोणी करूंक ना. आनी हिम्मत कशी जाता कोणाक हांगा येवन ह्या गोंयच्या साहेबाचेर, आमच्या साहेबाचेर कमेंट मारपाची. हे एक रिपिटेड पॅटर्न जे आसा न्हू ते खंय तरी बंद जावपाक जाय. बरे एक्झाम्पल सेट करपाचो आयज एक संदी पुलिसाक आनी स्टेट गव्हर्मेंटाक गावल्या. पण म्हाका तरी खात्री आहा की स्टेट गव्हर्मेंट हेजेर कांयच एक्शन घेवची ना, कित्याक तांकां जाय अशें हांगा जाल्ले. सो हांव मागता की आमच्या चीफ मिनिस्टराक आयज तरी मातसो जागो जा आनी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तशेंच बाकीच्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोणाची मतां घेता पळय तेंचे मातशे विचार करात आणि फुडें हे एस्केलेट जावच्या पयलीं मॉविन गुदिनोक सॅक करात आणि इमिजिएटली त्या मनशाक अरेस्ट करपात.